हॅलो दोतोर, ह्या काळीचो उर्वरित भाग आमचे बरोबर असतात पल्मनरी मेडिसिनचे कन्सल्टंट, म्हणजे पुलमाची दुयेंसां जेव्हा दम्याचे म्हूण येता, एलर्जी म्हूण येता, अस्थमा म्हूण येता, खाग येता परत परत, किंवा आनी अशा तरेची तत्सम जी दुयेंसां आसा की ताच्या संदर्भान लागीं आशिल्ली ताचे विशीं तुमच्यान आमकां प्रश्न विचारता. आमचो नंबर आसा 24904444 आनी 24904445. फोन करतना घरा कडल्या टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा, तो पयलीं घेवया. हॅलो हॅलो या हॅलो विचारात. वास्कोसून उलयता. उलयात. ते न्ही परत परत थंडी जाता ताका कितें उपाय बरो? नाही, बरो उपाय म्हणजे थंडी जाता म्हणजे नक्की कितें जाता? खोकली येता, खाक येता, खोकली येता, हड्डे भरून येता, नाक व्हांवता. जोर आसा? जोर येतात, फिवर? ना जोर येना. फक्त खोकली येता. खरंच मारता? अशी केन्ना बेश्टी चल्ल्यार. आता एज कितें ह्या पेशंटाची, म्हणजे रुग्णायताची? कितली पिराय, वय कितें? 52. काम कितें करता? काम काम गव्हर्मेंट सर्वंट. अच्छा. त्या भायर कितें हांगा म्हजो चलो आसा न्ही, ताका परत परत थंडी भरता. ताका डॉक्टराक दाखयल्यार सायनस म्हणून सांगलेलें आसा, सायनस ट्रबल. दुसरें म्हाका हांवें विचारलेलें, म्हाका म्हणटा डॉक्टर ते पीडीए प्रॉब्लेम जाता, ताका लागून जाता म्हणून. तुमकां पीडीए म्हणून सांगला? हय. अच्छा. म्हणटकूच कितें दोगांचें मातशें कितें गायडलायन दिया आमकां. तो सांगता त्या प्रमाणे ताका बरेच लोकांना पेशंटा मदीं अशें पळयता की तांकां थंडी म्हळ्यार फक्त एलर्जी आसता नाकाची, ते कंट्रोल करना जाल्ले ती एलर्जी मागीर पुलमांवाक वता आनी मागीर तांकां एट अ लेटर स्टेज विजींग स्टार्ट जाता. ते प्रेझेंट करता फक्त शिको येवप, नाक ब्लॉक जावप, शिको येवप विदावट फिवर. मागीर इन्फेक्शन जायना, तांकां एलर्जी नाकान एज एलर्जीक रायनायटीस. हो जो कंट्रोल करना समज ते जाल्यार ते मागीर थंडी तांकां पुलमांवाक वचून मागीर एट अ लेटर स्टेज ते अस्थमा म्हणून प्रेझेंट करता. अशा पेशंटान अशेंय पळयलें आमी की समज फक्त एलर्जी नेजल एलर्जी खातीर, म्हळ्यार एलर्जीक रायनायटिसा खातीर आमी ट्रिटमेंट दिता ताका, जाल्यार ताचो दमोय कंट्रोलान वता. सो जशें हांवें तुका सांगलें की पुलमांवान दमो आसता तेज्या खातीर इनेलर्स आसा, तशें नाकाच्या एलर्जी खातीर सुद्दां रेग्युलर घेवपाक मेडिसिन्स अवेलेबल आसा. म्हाज्या हिसपान समजा ते थंडेचे नाकाची थंडी कंट्रोल केली, एलर्जी कंट्रोल केली, जाल्यार ताका ती परत परत थंडी जाता ती जावपाना. ती जाली जाल्या बद्दल. दुसरी म्हणल्यार तुमी सांगता तुमकां पीडीए आय थिंक इट इज, तुमी सांगता ते यू आर रिफरिंग टू पेटंट डक्टस सॅटिरोसिस. अशें म्हाकाय अशें दिसलें, पण सो तशें आसतना तशें असल्यार तुमकां व्यवस्थीत इव्हॅल्युएशन जाय पडटलो बाय अ कार्डिओलॉजिस्ट. हांव नको तुमी मेळ्ळा खंयच्या कार्डिओलॉजिस्ट जाल्यार, पण कार्डिओलॉजिस्टान तुमकां पळोवंक जाय. काही कशें आसता की पीडीए खूब तेंप उरलो जाल्यार थोडे चेंजीस जाता हार्टांनी, जे आमकां रिवर्स करपाक जायना. अर्ली आसता जे पीडीएस ते ट्रीट करपाक येता, सो पण ताका बेटर इव्हॅल्युएशन बाय अ कार्डिओलॉजिस्ट याची गरज आसा. आणि म्हाका दिसता सीओपीडी विशीं तुमी ऑलरेडी उलयला, म्हणजे जर तांचे तेच जर रेफरन्स आसा जाल्यार म्हाका दिसता डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो या. हॅलो दोतोर, आतां जे मुरगांवसून आनी एक कॉल आयिल्लो, सेम तशेंच दुयेंस आसा म्हाका. थंडी बीन जाली की म्हाका श्वास घेवपाक जायना सामको. थंडी बीन जाली आनी चलता आसतना बीन सामकी खरस मारता. नाही, तुजी पिराय कितें, काम कितें करता? काम सर आसा, शिकता सर. आनी एज कितें तुजी? एज 21. बरें, खरस मारता? हय, खरस मारता. अच्छा. तो सांगता त्या प्रमाणे, तूं सांगता त्या प्रमाणे म्हाका दिसता तुका दम्याचो त्रास आसा, अस्थमा म्हणटा तो, एलर्जीक दमो. सो ताच्या खातीर उपाय आसा. तुवें एक दोतोराक मेळचें पडटलें, तुजी तपासणी करून घेवची पडटली, काही टेस्ट करून घेवचे पडटले, आनी तुका योग्य तो चडशे तुका इनेलर्स लागतले. पण इनेलर्सार घातल्यार तुका जो त्रास जाता परत परत ते सारके कंट्रोलान येतले. सो तो एक दोतोराक मेळपाक गरज आसा. पयलीं मागीर एक दोतोराक वचून मेळ, तूं दोतोराक तपासून दी तुका कसले काही टेस्ट करून. दम्याचो जर निदान जालो जाल्यार तुका ते इनेलर स्टार्ट करतले, ते तुवें व्यवस्थीत रेग्युलरली घेतले जाल्यार तुका जो परत परत त्रास जाता तो जावचो ना, परत परत थंडी जाता ती जावपाना. अच्छा. मातसो डॉक्टर ताणें एक विचारलं न्ही, मातसो क्युरियोसिटी म्हणून विचारता की खुबशे फावटी आमी विचारता ल्हान भुरग्यांनी की न्युमोनिया म्हणून एक प्रकार जाता, की कॉमन, म्हणजे एक काळ आशिल्लो क्वायट कॉमन आशिल्लो. म्हाका दिसता आतां मे बी विथ द निवर प्रिव्हेंटिव्ह एस्पेक्ट्स म्हणा किंवा लोकांचे अवेअरनेस म्हणा तितके आमकां कॉमनली दिसता. पण न्युमोनिया म्हणजे एक्झॅक्टली कितें आसता आनी कशें, हाव टू टॅकल दीस इशू? न्युमोनिया म्हणटा तो एअरवेज, आमचे पुलमांव जे आसता तातूंत दोन भाग आसता. एक म्हणल्यार एअरवेज किंवा श्वास नळयो, आनी ते एंड जाता ल्हान ल्हान पोतयांनी, तांकां आमी एअर सॅक्स किंवा एल्युलाई म्हणटा.
निमोनिया जेन्ना जाता तेन्ना जंतू निमोनिया खातीर कारणीभूत जंतू कसलेय जंतू वचूं न्ही सारके सादे बॅक्टेरिया आसूं न्ही किंवा टीबीचे आसूं न्ही खंयचे जंतू जेव्हा पुलमावा भितर वता आनी थंय वस्ती करता किंवा वाडटा थंय पनपता तेन्ना ताका बॉडी एक रिएक्शन दिता आनी थंय उदक जमता तितल्याच भागान ज्या भागान गेल्ले आसा जंतू गेल्ले आसा थंय उदक भरता आनी ताका आमी निमोनिया म्हणटा हे जेन्ना जाता तेन्ना पेशंटाक सिमटम्स जाता ते खोकली मारता सामकी आनी तातूंत दरकेल येता जोर येवपाचो सामको चड जोर येता कुलकुलो खावन जोर येता खरस मारता आनी समज हे इन्फेक्शन रक्तान गेले जाल्यार ताच्या वांगडा बाकीचे सिमटम्स जाता जशे की घुंवळ येवप मुतूंक कमी जावप माथ्यांक चडूंक शकता जोर हे सगळे प्रकार जावंक शकता सो निमोनिया म्हणटा तो बेगीन डिटेक्ट करपाक गरजेचें आसा आनी ताका ट्रिटमेंट दिवपाचें गरजेचें. डॉक्टर तुमकां आनी एक प्रश्न विचारता हांव मातसो अगेन इट इज अ मॅटर ऑफ क्युरियोसिटी म्हणा किंवा एक हांवें खुबशे फावटी आमी नॉन पाश्चरायज मिल्क जे पितात म्हणजे गांवांतले लोक जे म्हणजे गांवांतले अशें म्हणना की लोक अशे म्हणजे डायरेक्ट म्हणजे जे पाश्चरायजेशन न केल्लें दूध पितात स्पेशली अमंग द यंगर चिल्ड्रन तांकां म्हणजे पल्मनरी मॅनिफेस्टेशन जायनासतना म्हणजे लंग्स इनवॉल्व जायनासतना ट्युबरक्युलोस लिम्फ नोड्स इनवॉल्वमेंट जाता. सो वॉट इज दीस म्हणजे हाची मातशें थोडेशें विस्तारान सांगा सो दॅट ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान लोकांनी थोडेशें अवेरनेस जावचें एक जागृतकाय जावची म्हणून हो प्रश्न विचारला. टीबीचे जंतू आसा ते आमचे भोंवताळी सगळे कडेन आसता बरोबर. गांवांनी बी तुमी जशें सांगता नॉन पॅश्चरायज मिल्क जे पिता सो ते जंतू आंगा भितर वता. टीबीचे जंतू आंगान गेले जाल्यार टीबी जातात ताका टीबीचे दुयेंस जालात अशें न्हय पण टीबीचे इन्फेक्शन म्हणटा ते जाता. प्रत्येक मनीस ताजें त्रास जातलो अशें ना. सो जेंकां हे लिम्फ नोड्स म्हणून जाता हे जशें आंगान भोंवता आनी टीबीचे जंतू जेन्ना आंगान वता जाल्यार बॉडी ताका एक आमच्या आंगाची प्रतिकार शक्ती जी आसता रोगाक लडपाची ती ताच्या अगेन्स्ट एक अटॅक डिफेन्स मेकॅनिझम एक अटॅक माउंट करता आनी त्याचो एक कारणीभूत म्हणून हे लिम्फ नोड्स बी सगळे सुचता. सो जेन्ना हे आमच्या लक्षान येता खंयच्या पेशंटान समज टीबी दिसून येता टीबीचे आतां अशें रिएक्शन जालें की एक म्हणल्यार हांगा लिम्फ नोड ते म्हणटा ते सुचता किंवा पुलमावो भायर उदक जावप हे सगळे हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिएक्शन टू टीबी बॅसिलाय. हे जालें की ताका ट्रिटमेंट दिवपाचें पेशंटा दोतोरा मेरेन वचपाचें गरजेचें आनी ते मागीर तेज्या प्रमाणे योग्य टीबीचें वखदां घेवपाचें गरजेचें. म्हणजे थोडक्यात म्हणजे सांगप जाल्यार की हे लोकांनी पाश्चरायज मिल्क घेवप खूब गरजेचें म्हणजे दूध जे आसता ते म्हणजे जशें पॅकेटांनी अवेलेबल आसता ते पाश्चरायजेशन प्रक्रियेंतल्यान आसता आनी तातूंतल्यान हे टीबीचे जंतू आसता ते मेल्ले असतात आनी त्या खातीर हे दूध घेवप चड सेफ. म्हणजे डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो Hello. Yeah. I'm Shimona calling. Actually, I have a daughter. She's 3 years old and she gets this asthma attacks quite often. Now, she started getting it from the past 1 year. Yeah. And now I wanted to know if inhalers is the only solution to it. And how far inhalers are safe. Okay. Anything else? No, nothing. Okay, I want to ask you one question. Do you have, there is anybody in the family, means mother, Yes, father yes. having She has this? history of asthma. Okay. Yeah, okay. There are see what I say is if she is having all the symptoms of recurrent wheezing and she has a family history of asthma, in all probability what your daughter has got is asthma. Okay. Now mostly we see as I told before some of these patients they lose these symptoms by the age of around 12 years. They become asymptomatic. But if they are symptomatic, it's better to treat them. As I already said, the nebulized medications which are available nowadays are the best that are available. Because if you're going again and again to a doctor for an asthma attack and he is giving you a course of tablets or injections again and again, they are more harmful than taking these inhaled medications on a regular basis. Yes, about safety of steroids in children, there are certain steroids, inhaled steroids, which have been permitted or approved by FDA for use in children also, and they can be safely used without any side effects. Of course, up to a particular dose, and they are quite effective in controlling the symptoms of asthma. अच्छा, सो वॉट इज इम्पॉर्टंट की ह्या पेशंट जसं सांगलं की ह्या लहान भुरग्याक 3 वर्साचे ताका अस्थमाचो अटॅक परत येता आनी ताका थंडी जाता आनी ताका फॅमिली हिस्ट्री आसा अशा भुरग्यांनी सुद्धा किंवा अशा पालकांनी योग्य डॉक्टरा कडेन वचून ताची जर योग्य वेळार तपासणी करून जशें प्रिस्क्रायब केला की जशें सांगलें की ताणें प्रश्न अशें की इनहेलर घेतल्यार ताका फुडें त्रास जावंक शकता काय कितें. इनफॅक्ट इनहेलर घेतल्यार ताचे हेजे बरेचशे कंडिशन किंवा परत जर ताका अटॅक येता तो कमी जातलो म्हणजे खोकल्याचो दम्याचो त्रास जाता तो
आनी जशें तुमी आनीक सांगलें की अशेंय जावं शकता एखाद्या 12 वर्साच्या उपरांत ताका घडये ते अटॅक बंदूय जावं शकता दो इट कॅनॉट बी प्रेडिक्टेड 100% सांगूंक शकना जावचेंच ना म्हणून पण अर्ली ट्रिटमेंट आनी तुमी आतां एक गोश्ट तांणी परत होच प्रश्न विचारलो की स्टिरॉयड सारके जे वखदां असतात जे इनहेलर मेथडीन आमी घेता ताचे सायड इफेक्ट जावं शकता तर तुम्ही सांगले की हाचे सामके मिनिमम किंवा प्रॅक्टिकली नेग्लिजिबल सायड इफेक्ट असतात तेन्ना अशा प्रकारे लोकांनी संकुचित वृत्ती दवरनासतना किंवा आपले मत ना आमकां अशें दिसता अशें आपापले भितर चर्चा करनासतना तज्ञ दोतोराचो सल्लो घेवन जर हाचे विशीं जर तुमी मार्ग काडशात म्हाका दिसता इट विल बी बेटर फॉर द डॉक्टर टू ट्रीट यू इफेक्टिवली अँड फॉर द एज अ पेशंट यू कॅन ऑल्सो गेट युअर सेल्फ ट्रिटेड मोर इफेक्टिवली अँड इन अ बेटर वे म्हाका डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो 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 हां हांव मडगांवच्यान उलयतां डॉक्टर हां विचारात हॅलो म्हाका न्ही म्हाजी पिराय 60 वर्सां हय म्हाका धुळे पासून एलर्जी आसा हय आनी ताका लागून शिको येता आनी जर फ्रिजांतली जर उदक पीत तर म्हाका जास्त शिको येता हय आनी शिका लागून म्हाका कितें जालें एल सिटन म्हणटा एलर्जी टॅबलेट घेता हांव ते घेतल्यार येना पण शिको येतना न्ही मातशें भेंबरेशें पातळ तिखट अशें आनी तेन्ना कितें जाता उजवी बाजून मातशें छातयांक दुखलें आसता पण ते कितें उदक बी जालें तर ताका कित्याक लागून तें डॉक्टर बरें खरंच मारता तुमकां ना डॉक्टर खरंच मारना ना खरंच ना तुम्ही सांगता त्या प्रमाणे तुमकां जो आसा तो प्रकार म्हणटा तो एलर्जीक रायनायटीस तुमकां परत परत कसलेय फ्रिजांतली उदक पिलें किंवा धुळ्ळांनी शिको येवंक लागता नाक खरजता सो ताज्या खातीर नेजल स्प्रेज अवेलेबल आसा मेळटा भायर फार्मसीन पण प्रिस्क्रायब घेवपाक जाय दोतोरा कडेन वचून पण ते इनहेलर त्या नेजल स्प्रेन तुमकां जे परत परत शिको येता ते कंट्रोलान दवरपाक शकता दुसरी गजाल म्हणल्यार तुमी दुखता म्हणटा तेन्ना ते हांव नको इट मे नॉट बी रिलेटेड टू एका आनी एका कांय संबंद आसपाना चड करून इट मे बी डिफरंट प्रॉब्लेम मे बी गॅस्ट्रायटीस किंवा GERD म्हणटा ते सो म्हाका दिसता हांच्यांनी प्रॉपर इव्हॅल्युएशन करून दोतोराचो सल्लो घेतल्यार चड इम्पॉर्टंट आनी त्या प्रमाणे जशें म्हणलें की थोडे स्प्रे आसता ते नाकान वापरतकूच न्हू जो नाकाचो प्रॉब्लेम तो सॉल्व जातलो मागीर तेंचे फुडले कॉम्प्लिकेशनूय जावचे ना मातसो डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो हॅलो अंजली उलयता सालिगांवच्यान हां विचारात बाब माझे कितें सायनसीस प्रॉब्लम आसलो तर सायनसाचें म्हाजें ऑपरेशन केलां बांबोलीम JMCनूच केल्लें आहा आनी आतां सद्या ब्लॉकेज म्हाजी गेलें पण डॉक्टरान म्हाका पयलींच सांगलें ब्लॉकेज वयतली पूण थंडी चालूच उरतली म्हणून आतां हांव परत मेळपाक गेल्लो पळय चोडणकर डॉक्टर चोडणकराक तो म्हणालो आतां तुका कंटिन्यू तो रेनोफिट कितें तरी हो दिला म्हाका स्प्रे फ्लुटुकॉन FT आणि टॅबलेटी दिला ह्यो म्हणालो तू कंटिन्यू कर म्हणालो पण त्या फ्लुटुकॉन FTचो सायड इफेक्ट मातसो डेंजरस कहो दिसता हांवें लिफलेट वाचलेली पळय तेजेर बरयता कितें कॅटरेक्ट आनी ग्लायकोमा जावपाची शक्यता कंटिन्यू चालू करी जाल्यार वरस करपी असो बरें आसा आतां तो म्हाका जाल्यार म्हाका बरें दिसता नाजाल्यार कंटिन्यू उरता म्हणजे एलर्जी म्हणटा तो हय ताका कांय ट्रिटमेंट नाका म्हणटालो हय तुमचो प्रश्न म्हाका कळ्ळो आनी दोतोर जाप दिता फक्त एक दोन सजेशन आसा तुमच्या खातीर की दुसरे वटेन तुमी हाडल्या पर्यंत ते वाचूनय अशें म्हणना पण कितें आसा दोतोरान ताचेर अभ्यास केल्लो आसता आनी त्या तज्ञा प्रमाणे ताणें आपल्या जजमेंटा प्रमाणे दिल्लें आसता खुबशे फावटी अशें स्वताचे वर कॅरीड ओवर जावं नाका की ताचेर अशें बरयलां एकदां कितें आसता समज हो सायड इफेक्ट येतलो म्हणून जर येतलो जाता समज आनी 10 वर्सांनी येतलो समजुया पण ती 10 वर्सां तुमी सुखान जगपाक जाय न्हय त्या खातीर हें आतांची प्रॉपर ट्रिटमेंट घेवप खूब गरजेचें तरी पण हय ना दोतोर तरी उत्तर सांगतलो तुमकां